इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसा जुडाच्या प्रांतांत हें गीत गायतली. किल्ल्या वरी आमकां एक शार आसा, आमची राखण करूंक दुरीक आनी कोट सर्वेस्परान बांदल्यान. दारवंटे उगोडात, प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्राक भितर सोरूंक दियात. ताचें मन थीर, ते शांती जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पोर सदांच तोखता तसलें खडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोट्टांत रावतल्यांक ताणें सोकलां उडयल्यांत. तें कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसणटण करता, तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. ल्हानविकायेची पाळां तोळा, दुर्बळांच्या पावलां खाला तें कोट माडवतलें. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. म्हणया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायमोग मीठ मेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगोडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार, फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकल्ली आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब: सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. शुभ वर्तमान आतां आमी आयकुया. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर अजून तुमकां मेळटा, ताका सोदात. तो अजून लागीं आसा, ताका उलो करात. सर्वेस्पराक जोय. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरोचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन तें घरार मारलें. तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकूंक ताचे प्रमाणे चलोना तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव रायलें, वादळ येवन तें घरार मारलें, आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. बापाची खोशी करतात तींच स्वर्गा राज्यांत वेतेली. नियाळाक आदार. देवाची खोशी करप म्हणल्यार आपलें जिवीत देवा हातांत थीरपणान सोडप आनी ताणें दाखयल्ले वाटेर चलप. ताचें मन ओळखून घेवप आनी ताच्या शिकवणी प्रमाणे आमचें मन आनी काळीज बांदून हाडप.
बागीवून फ्रांसीस झावियर आपल्या जिवितांत व्हडली नामना आनी इनाम जोडूंक सोदतालो आनी वावुरतालो. जेन्ना लॉयलाचो इनास ताच्या जिवितांत भितर सरलो तेन्ना देवाची खोशी आनी वाट कितें तें सोदूंक पावलो. आनी देवाच्याच आदारान फ्रांसीस हे वाटेत चलून आमच्या भारतांत पावलो. देवाचोच वावर ताणें फुडें व्हेलो. शुभ वर्तमानांत जेजू 2 बांदप्याची गजाल आमकां सांगता. एकटो आपले घर रेंवेर बांदता, पूण जेन्ना पावस येता तेन्ना कोसळून वेता. पूण बांदपी आपले घर एका खोडपार बांदून हाडटात, तेन्ना तें घर घोट उरता. देवाची खोशी करप हेंच जावन आसा जें आमी आमच्या मना प्रमाणें न्हय, पूण सगल्या कश्टांक फुडें करून देवाची वाट मानून घेवंक आमी वावुरतात. देव जावन आसा मोग आनी होच मोग जिवंक फ्रांसीस झावियर वावुरलो. तसोच आमी सगल्यांनी वावरूंक गरजेचें. आमचे जायते प्लॅन्स आसात ते साकार जायना तेन्ना आमी निराशी जाता, पूण देवाचेर पातयेवन आमी ताची खोशी करूंक वावरुया. मागणें, देवाची खोशी करूंक ताणें दाखयल्ले वाटेर चलूंक आमचेशी तूं राव जेजू. मागणें, देवान दिल्ले सोतयेन दुसऱ्यांच्या जिवितांत हांसो हाडूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.